राज्याच्या वर्सुकी बजेटा उपरांत प्रुडंट करता तोच पंचनामो आरबीआयनू केला। अंदूच्या बजेटा वयल्यान राज्याची येणावळ खर्च, येणावळ आनी भांडवली खर्च, रीण आनी हेर भौशीक देणी अशा गजालींची विस्कटावणी करून राज्याचे आर्थीक परिस्थितीचो रिपोर्ट भारतीय रिझर्व्ह बँक जारी करता। अंदूचो रिपोर्ट निकतोच आयला। फाटल्या दशकभरांत रीण कशें वाडलां तें पळयात। 2008त 6,642 कोटी, 2009त 7,149 कोटी, 2010 8,428 कोटी, 2011 9,560 कोटी, 2012 9,951 कोटी, 2013 11,253 कोटी, 2014 13,277 कोटी, 2015 14,086 कोटी, 2016 15,650 कोटी, 2017 16,903 कोटी, 2018 18,641 कोटी, 2019 20,485 कोटी आणि 2020 22,401 कोटी। सरकाराच्या वर्सुकी येणावळींतलो 11.5% वांटो फक्त जूर भरूंक वता, जाल्यार नव्या घेतिल्ल्या रिणांतले 30% रीण आदले रीण भरूंक वता आनी 3 वर्सांनी हो वांटो 50%चेर पावतलो। म्हणजे दर वर्सा घेतिल्ल्या नव्या रिणांतले अर्धे रीण 10 वर्सां आदले रिणाचे प्रिन्सिपल भरूंक वतले। ते शिवाय आदल्या रिणावयले जुराचे प्रमाण येणावळीच्या 20% तेंकतले। वर्स 2012 मेरेन सरकार वर्साक सादारण 700 ते 800 कोटी रीण घेतालो। मुणी 10 वर्सां आदल्या वर्सुकी रिणाची मुद्दल 600 कोटी मेरेन आसा। मात 2012 उपरांत हे वर्सुकी रिणाचे प्रमाण दोबरात वाडून 1800 कोटी वयर पावला। म्हणजे सरकाराची रिणाची मुद्दल आनी जूर भरपाचे खरे संकट सुरू जातले ते वर्स 2022 सावन। ह्या रिणाची विस्कटावणी पळयात। नवे ऑडिट जावचे आशिल्ल्यान आरबीआयन दिल्यात ते मार्च 2017 मेरेनचे रिणाचे आंकडे। बाजारांतल्यान रीण 11,151 कोटी, केंद्राकडच्यान रीण 1,224 कोटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांचो जीपीएफ 2,079 कोटी, एकठांय केल्ले वेगवेगळे रिझर्व्ह फंड 773 कोटी, लोकांची डिपॉझिट्स एडवान्सीस 1,575 कोटी। म्हणजे बाजारपेठेतले रीण सोडून 4,500 कोटींची लोकांची देणी वेगवेगळे फंड आनी डिपॉझिटां सरकाराकडेन आसात। हो मार्च 2017तलो आंकडो। मार्च 2020त हो आंकडो 5,500 कोटींक तेंकतलो। 8वो वेतन आयोग वर्स 1987त घटक राज्या उपरांत भरती जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात निवृत्ती आनी तांचे ग्रॅच्युटीची पेन्शन जीपीएफाचे वजें, जीएसटी वयली केंद्राची कॉम्पेन्सेशन बंदी आनी आदल्या रिणाचे जूर आनी प्रिन्सिपल भरूंक वर्साक सादारण 3,500 कोटी वजें, वर्सुकी येणावळीच्या 3 पटीन रीण वाडटा। सगळी आर्थीक संकटां 2022तल्या सरकारा मुखार आदल्या 10 वर्साच्या सरकारान एका बरोबर वाडून दवरिल्लीं आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।